नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाची मुखेल खबरो। आयतारा चिमल्याची ग्रामसभा बरीच तापली। युनिटी मॉल प्रकल्पाक आनी हेर प्रश्नांचेर जालो बरोच बोवाळ। जाल्यार 2024-25 वर्साच्या अर्थसंकल्पाक लागून सचिवाक धरलो धारेर। दिवचल कातरवाड्यार थळाव्यांचो फाटली 35 वर्सां रस्त्या खातीर संघर्श आसा सुरू। रस्तो जायना तो मेरेन खंयच्याच वेंचणुकेक करचें ना मतदान, थळाव्यांची शिटकावणी। फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ज्येष्ठ नागरीक आनी दिव्यांग मतदारांनी आपल्या घरांतल्यान मतदान करपाक केली सुरवात। वेंचणूक आयोगाच्या पंगडान मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन बॅलेट पेपरा वरवीं तांची मतां केली नोंद। राज्यातले 37 गावांनी अजूनय ना मोबायल नेटवर्क। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियान लोकसभेत दिल्ल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान आयले सामकार। जुवारी नगरात दुचाकी आनी टँकरांच्या मदीं जालो भिरांकूळ अपघात। बिट्स पिरानेच्या 26 वर्साच्या विद्यार्थ्याक आयले आगताक मरण, जाल्यार दुसरो तरणाटो जाला गंभीर जखमी। आणि आयतारा मांद्रे ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत वाठारांतले सावर विशयांसयत फुडल्या वर्सा खातीर 4,51,77,000 रुपयांचे शिल्लक अर्थसंकल्प केले सादर। आता खबरो विस्तारान। आयतारा चिमला गावात जाल्ली ग्रामसभा बरीच गरम जाली। खासगी मालमत्तेचेर परवानगी नासतना प्रशासनान ग्रामसभा घडोवन हाडपाचो आरोप जमनीच्या धन्यान केलो। हाचे भायर ग्रामसभेत पुलीस गस्त व्हडा प्रमाणात आशिल्ल्यान बोवाळ जालो। प्रलंबित बसका आणि युनिटी मॉल प्रकल्पाक लागून वातावरण तापले। सांडपाणी व्यवस्थेचो प्रश्न गंभीरतायेन मुखार हाडीत निष्क्रियतायेचो आरोप थळाव्यांनी केलो। मजगती 2024-25 वर्साच्या अर्थसंकल्पातले तरतुदी खर्च करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप करून गांवकारांनी सचिवाक धारेर धरून प्रशासनाकडल्यान जाप मागली। आयतारा चिमला पंचायत वाठारात ग्रामसभा जाली, पण ही बसका खाजगी मालमत्तेचेर जाल्ल्यान वाद निर्माण जालो। जमनीचो धनी सरळ बसकेच्या सुवातेर येवन सरपंच आणि अधिकाऱ्याकडेन चौकशी केली। परवानगी नासतना खाजगी जमीन वापरप चुकीचे अशें सांगून ताणे आपली तिडक उक्तायली। तशेंच ग्रामसभेत पुलिसांची व्हडली हाजेरीचेर चिम्मलकारांनी प्रश्नचिन्ह उबे केले। आतंकवादी न्हय जाल्यार इतली व्हडली पुलिसांची हजेरी कित्याक आसा अशें तांकां विचारले। मजगती प्रलंबित आशिल्ल्या ग्रामसभा संबंधी स्पष्टीकरणाची मागणी करून सेगीत कळाव जाल्ल्यान नाराजगी उक्तायली। युनिटी मॉल प्रकल्पाचेरूय वाद वाडलो। सरपंचाच्या या दाव्याक विरोध करून काय नागरिकांनी प्रशासनाक भौसाक चुकीची वाट दाखयता असो आरोप केलो। या सगळ्या घडामोडीक लागून काय कळावासान ग्रामसभेत तणावभरीत वातावरण निर्माण झाले। चिंबल पंचायतीच्या ग्रामसभेत 2024 ते 25 वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचेर खर चर्चा झाली। अर्थसंकल्पात केल्ली आर्थिक तरतूद प्रत्यक्षात खर्च जायना असो मुद्दो मांडून गावच्या लोकांनी सचिव हनुमंत बोरकाराक घेराव घालो। हे बजेट नेमके कोणे तयार केले हाजीर आशिल्ल्या लोकांचो थेट प्रश्न आशिल्लो। नियोजित निधीचो सारको वापर जायना असो आरोप करून गांवकरांनी प्रशासनाच्या काम करपाच्या पद्धतीचेर नाराजगी उक्तायली। या प्रश्नाक लागून काय कळावासान ग्रामसभेत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले। चिंबल पंचायत वाठारातल्या घरा बांधपाच्या प्रकल्पातल्यान सांडपाणी उदकाक उदक भरपाचो गंभीर प्रश्न ग्रामसभेत आयलो। पंचायत हे समस्येकडेन कित्याक दुर्लक्ष करता असो प्रश्न गांवकऱ्यांनी विचारला। खासा करून इंदिरानगर वाठारात सांडपाणी सरळ शेतांनी आणि निचाऱ्यांनी व्हांवता आणि ताका लागून पर्यावरण आणि भलायकेचे त्रास निर्माण जाल्यात। हे फाटभुंयेर संबंधित सगळ्या खात्यांनी संयुक्त तपासणी करून बेगोबेग उपाय करचे अशी मागणी एका बायल गांवकारान केल्या। या समस्याक प्रशासनान अजून ठोस जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांमध्ये हुसक्याचे वातावरण निर्माण झाला। युनिटी मॉलाच्या बाबतीत तुम्ही आमच्या इथून फाटील गावच्या लोकांच्या फाटील सुरो कसो जातला हे गोविंद शिरोडकराक तू सांगू नका। अरे तुवें सांगले सरपंच आणि बॉडी आम्ही रिजेक्ट केला फायली जेन्ना फायल युनिटी मॉलाची जी फायल येयली ही हांव सांगता फायल कशी फायल म्हाका तो सांगता
ज्यांना अरे ज्यांनी तुझी केस फळे चालली तुम्ही अपिलात वचना मरे. मलाचे कन्स्ट्रक्शन लायसन येले त्यांना आम्ही पंचायत बॉडीने रिजेक्ट केला पहिली. पीआय धरून म्हणजे सगळ्यांना हांगासरलो आमचो हेचो आसा तो हायस्ट ऑफिसर जो आसा पुलिशेचो तो हांगासर येवन कंट्रोल करता सगळें. हे निषेध करपा सारकें ना काय ना. हा कसले आमी हे करता दादागिरी करता हांगासर. सरपंचान हेची मातशी दवर की दुसरे बा आमी तुका कांयच करपाक ना पूण असो पुलीस फोर्स जो आसा काय न्हू अशें हे करून तूं आमकां दहशतवादी हांगासर आसा हे तूं हे करपाचो प्रयत्न करता. आपूण तितको सारको न्हू. तुका ह्या जाग्याची खबर आसपाक जाय. हो जागो आग्नेलो फेर्नांडीस आणि अल्फ्रेडो फेर्नांडीस नाल्यार 1 and 14 पळय. तुज्यान हिंगा ग्राम सभा घेवंक जायना. हो कसली सभा कितें आहा ते घेवंक जायना. यू शुड हॅव आस्क्ड परमिशन विथ मी. My father always supported Panchayat and I will also always support Panchayat. But ही मीटिंग तुज्यान हिंगा घेवंक जायना. फाल्यां तूं काडटलो आख्या गव्हर्मेंटाक काडटलो हिंगा. वो बजेट कोणे गेला पांडुरंगान बीन करूंक ना मरे. बजेट एस्टिमेट 2024-25 बरोबर आणि एक्च्युअल ऑफ 2020-21 हेचो कितें म्हणल्यार जो बजेट म्हणल्यार एस्टिमेट करेक्ट ना इतले आमी अमाउंट खर्च करतले बरोबर मरे. Disaster in Indiranagar. All sewages are left in rainwater, drainage, and the fields are creating a nuisance to the people surrounding in the areas. The sewage is already reached the fields. Strict action and a joint inspection is required. Polluting the river Mandovi is very dangerous to our people as the basic food of our villagers are fish curry and rice. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्या आयडीसीक जोडपी कातरवाड्यावेलो रस्तो जायना तो मेरेन खंयचेच वेंचणुकेक मतदान करचे नात अशी शिटकावणी कातरवाड्याचेर रावपी लोकांनी दिल्या. फाटली सुमार 35 वर्सां रस्त्या खातीर आमी झगडटात मात आमचे मागणेचे कोणाकूच पडिल्ले ना अशी खंत लोकांनी उक्तायली. पळय दिवचलचे आयडीसीक जोडून फुडें वचपी कातरवाड्याचेर धड रस्तो ना. आमकां पक्को रस्तो दियात अशी मागणी थळावे लोक फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन करीत आसात. मात हे मागणे कडेन आयज मेरेन आडनदर जाल्या. धड रस्तो नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांचे हाल जाल्यात. देखून वाड्यावयल्या लोकांक साबार अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. उटंगराचो पावस पडटकीच सध्या रस्तो उदकापोंदा वचून लोकांचे हाल जाला. धड दुचाकी लेगीत व्हरपाक मेळना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. कितले तरी आमकां एमएलएन सांगले पूण रस्तो कित्याक जायना आयज पर्यंत हो आमचो प्रश्न. आमची लोकां इतली सगळी लोकांची हांगा आसा ही लोकां प्रॉब्लेम फेस करता. ह्या लोकांचे हांकां दूख दिसना. हे दोग जाते म्हाका आमकां म्हणटा हे 2 जाग्यार जागो अडयता. जे 100 लोकां फेस करता 2 जागेकार आसा ते तुमी 100 लोकांक पळयतले काय 2 जागेकारांक पळयतले हो म्हाजो प्रश्न. फाटले 35 वर्सां हांगा रस्तो कित्याक जायना. बिचोलेन प्रत्येक कडेन एरियान प्रत्येक रस्तो आसा हांगाच रस्तो कित्याक ना. आमची पॉलिटिकल जी लोकां आसा ही खंय मेला. वोट भाऊ येयली की आमकां वोट दिया म्हणटा. ताका लोकां जाय तांकां एक कळूंक जाय सर पॉलिटिकल लोकांक की ते आमच्या खातीर ते न्हू त्यांच्या खातीर आमी न्हू आमच्या खातीर ते आसा. आमी वोट दितले म्हणून ते जिखून येता ते जिखून येवचे ना. अपकमिंग इलेक्शन आमचो वयलो जो वाडो आसा वी विल बी फुल्ली बॉयकॉटिंग दीस म्युनिसिपल इलेक्शन्स फुल्ली बॉयकॉटिंग दीस एमएलए इलेक्शन्स. ज्या पळय आमचो रस्तो जायना त्या पळय आमी हांगा कसलो कोणाकूच एमएलए कोणा कावन्सिलर भितर एंट्री दिवचे ना. रस्तो ब्लॉक केल्लो वयतलो कोणाक भितर एंट्री येवची ना. प्रॉब्लेम अशें जाता की गाडयो आमी फोन केल्यार आमलेंस आमकां येयना. चलपाक येवपाक आमकां त्रास जाता. निसरण जाता पांय निसरता आमी पडटा मार लागता 4 दीस घरान बसता परत आमकां हे रस्त्यार येवंक जाय. आमकां इतल्या जाणांक आमी रिक्वेस्ट केले की आमकां हांगा रस्तो जाय पण आमकां कोण रस्तो आमकां करीन कोणूच पळयना ना. तुमची मागणी कितें म्हटलें डिमांड आमकां रोड जाव आमकां रोड करा तुम्ही कितें बी करा आमकां रोड आमकां रोड जाव पयलीं. 21 वर्स जाली हांगाच रावता आणि हांव अशें म्हणटा की आतां हांव हांगा रावता आणि हांव हांगा आतां घर बांदपाचें प्लॅन करता तर घेवपाचें जावपाक येता. कित्याक घेतलो ह्या रोडा खातीर म्हणजे हांगा 21 वर्स जाली हांगाचो रोडच जायना. करता म्हणून सगळे जण येयली आनी गेली. आता आमची वाट करपाक कोण तयार ना. आमी वचपाचें कैसा आनी येवपाचें कशें. पावसान आमकां काय बुद्धी भरता 2 हातीची 2 फीट 3 फीट आमी वयता कोण पायलट गाडी येयना.
म्हणजे गाडी बी ॲम्ब्युलन्स बी ॲम्ब्युलन्स असं येईना, टायमार येत ना गाडी उभी. लास्टाक हांव परत म्हाका PWDन गेले, म्हाका अशी इन्फॉर्मेशन येयली की ह्या रोडाची फायल पास जाल्ली आसा म्हणून हांव परत इन्क्वायरी करपाक गेले की खरोखर ती पास जाल्ली आसा मॅडम की बरें फाटल्या बसीक आमकां कितें फटींगपणां उलयता. जाल्यार ती मॅडम म्हणपाली कितें ह्या रोडाची फायल पास जाल्ली आसा फक्त एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा तेणी एक PG इश्यू करपाची आसा. इतलेंच जर काम आसा हांव धांवत आमच्या वाड्यार येयले आनी ह्या सगळ्या लोकांक घेतले आनी PWDन गेले. जाल्यार विचारलें आमची फायल दाखया, खंयच्यान खंय रोड पास जाला, कित्या खातीर ब्लॉक उरला, कित्याक खातीर काम जायना, हें सगळें आमकां सांगा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. फोंड्यां 9 एप्रिलाक जावपी पोट वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मतदारसंघातल्या ज्येष्ठ नागरीक आनी दिव्यांग मतदारांनी आपल्या घरांतल्यान मतदान करपाक सुरवात केल्या. भारतीय वेंचणूक आयोगाचे पंगड ह्या मतदारांच्या घरा वचून खर मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन बॅलेट पेपरा वरवीं तांची मतां नोंद करून घेतली. पोट वेंचणुके खातीर 85 वर्सां आनी ताचे वयर पिरायेचे ज्येष्ठ नागरीक आनी दिव्यांग लोकांनी ही सुविधा निवडल्या. गोंयांतल्या 37 गांवांनी अजूनय मोबायल नेटवर्क पावूंक ना. राज्यात 392तल्या 355 गावांत मोबायल नेटवर्क आसा. मात 37 गांवां मदीं अजूनय नेटवर्क पावूंक नाशिल्ल्याचे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी लोकसभेत लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही माहिती सामकार आयल्या. पळयात. राज्यातल्या 37 गावांनी अजूनय मोबायल नेटवर्क पावूंक नाशिल्ल्याचे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी लोकसभेत लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही माहिती सामकार आयल्या. राज्यात 392तल्या 355 गावांत मोबायल नेटवर्क आसा. मात 37 गांवां मदीं अजूनय नेटवर्क पावूंक ना. हातूंत 327 गावांत 2G, 123 गावांत 3G, 345 गावांत 4G आनी 309 गावांत 5G नेटवर्क पावला अशें मंत्री सिंधिया हांणी सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. गोंयासयत पुराय देशांत नेटवर्काचे जाळे पातळावपा खातीर केंद्र सरकारान भारत नेट सेवाय सुरू केल्या. ह्या सेवे खाला दर एका राज्यांतल्या पंचायतींत नेटवर्क हाडून शासन पारदर्शक करपाचो निर्धार सुरू जाल्लो. पूण गोंयांतल्या एकाय पंचायतींत भारत नेट खाला नेटवर्क ना अशें आंकडेवारींतल्यान सामकार आयला. मजगतीं गोंयांतल्या पंचायतीक ब्रॉडबँड वरवीं नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी दितात. हाका लागून भारत नेटाचो उपेग जायना हें ह्या आदीं सामकार आयिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जुवारी नगरात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका तरणाट्या विद्यार्थ्याक मरण आयलें आनी एक विद्यार्थी गंभीर जखमी जाला. बिट्स पिलानीच्या 2 विद्यार्थ्यांच्या दुचाकीन टँकराक नेटान धपको दिल्ल्यान ही दुखेस्त घडणूक घडली. हे घडणुकेक लागून वाठारांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. पळयात पुराय बातमी. शेनवारा सांजवेळा जुवारी नगरातल्या IAB जंक्शनाचेर हो भिरांकूळ अपघात घडलो. बिट्स पिलानीचे 2 विद्यार्थी दुचाकी चलोवन वेर्णा दिकेन वताना अचकीत उरफाटे दिकेन येवपी टँकरान टर्न घेतिल्ल्यान टँकराच्या फाटल्यान येवन नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातात उपचारा वेळार करण मूर्ती ह्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले. तो मुळात मैसूरचो. दुचाकीचे बसपी दुसरो विद्यार्थी सोहम अधिकारी हो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर GMCत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी दिले म्हायती प्रमाण टँकराच्या ड्रायव्हरान IAB कंपनी लागसार उजवे वाटेन वळून मुखार येवपी गाडयो तपासूंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जालो. या प्रकरणात वेर्णा पुलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलमा खाला केस नोंद करून ड्रायव्हराक अटक केल्ली. पूण उपरांत जामिनाचेर ताची सुटका जाली. हे घडणुकेची फुडली चौकशी पुलिसांनी सुरू केल्या. मजगतीं ह्या अपघाताक लागून वाठारांतले येरादारी वेवस्थेविशीं प्रस्न उपरासल्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर किरण बोरकार. सरपंच किरण सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मांद्रे ग्रामसभा जाली. ह्या वेळार फुडल्या वर्सा खातीर 4,51,77,000 रुपयांचे शिल्लक अर्थसंकल्प सादर केले. पळयात. जे बजेट ग्रामस्था फुडें मांडलेलें आसा. बजेट ग्रामस्थांचे जे एडवायस
करपाक जाय त्या खातीर हे बजेट ग्रामस्था कडल्यान दवरलें. ग्रामस्थांनी आपापले एडवायस दिल्लेले आसा. येणाऱ्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी ते डिस्कस करतले आणि डिस्कस केल्यानंतर ते फायनलायज केले वतले जे ज्या ज्या गोष्टीक प्रोविजन करपाक जाय. ग्रामस्थांनी आपापले विशय मांडलेले आहा प्रोविजन करपाचे ते विशय आमी घेवन ते फोर्टनायट डिस्कस केल्यानंतर आमच्या मेंबराक ते आमी फायनल करतले. टोटल बजेट कितले आसा टोटल जो बजेट आसा तो 4,51,77,000 हो टोटल बजेट आहा. माझे बजेट तातूंत तुमी प्राधान्य कितें दिलें आसा? प्राधान्य ह्या सगळ्या फिल्डान आसा. एग्रीकल्चर आसूं, डिजास्टर आसूं, बाकीचे डेव्हलपमेंट वर्क्स आसूं, सगळ्या प्रत्येक गोष्टी ज्या ज्या गोष्टी प्राधान्य दिवपाक जाय ग्रामस्थान जी एडवायस केलेली आसा ते सगळे कन्सिडर करून आमी फायनलायज करता. तातूंत तुमचे पंच जे आसा ते अमित हांणी डिजास्टरा खातीर फंड वाडोवचो हे सांगलेलें आसा. कितलो फंड तुमी वाडयतले? डिजास्टरा खातीर आमी प्रोविजन आमच्या भितर पयलीं पासून प्रोविजन 40,000 आहलें. कारण आमी आमचो पंच वांगडी जो आमचो आसा तेणी ताका 5 लाख करचे अशी रिक्वेस्ट केली. तशीच एग्रीकल्चरा बाबतींत जो आमच्या कडेन 35,000 आसलो तो 5 लाख करचो ग्रामस्थांनी सांगलो. ताचेर आमी विचार करता. आणि पहिलीच ग्रामसभा म्हणटात तशी तेचें सौभाग्य की ताका बजेट प्लेस करपाची संदी मेळ्ळी. सो व्हेरी रेअरली न्यू सरपंच कोण जाता अशा म्हणजे तुमकां खबर आसता एडजस्टमेंटान तुमी रेअर संदी मेळटा. पण खरोखरच आयज ग्रामसभेक म्हणटात तशें जे आमचे मांद्रे गांवांतले जे ग्रामस्थ आसात वेल एज्युकेटेड गांव म्हणटा तो आनी तेतून जायते लोकांनी म्हणटात तशें सुचोवणे पंचायती मुखार दवरलेले आसा आनी हातूंत आयज आमकां एक बरी संदी मेळटा की ग्रामस्थ येवन सुचोवणे करतात की खंयचो फंड खंय युटिलायज करपाचो. जर कितें इनक्रीज करपाक जाय जाल्यार ते कशा पद्दतीन करपाचें. सो जशें सरपंचान किरणान सांगलें तशें फोर्टनायट मिटिंगेचेर प्लेस केले वतले. जे कितें एडिशन डिलिशन आसा ते पंचायतीच्या मुखार प्लेस करून मंडळाच्या तेचेर अंमलबजावणी. ह्या वेळेचो बजेट आसा पळय तो बजेट खरोखरच बरो बजेट सादर केल्लो आसा आनी पंचायत एज पर द बजेटरी प्रोविजन्सच काम करता आनी ताका लागून आमचो सेक्रेटरी आसा बाब अमित प्रभू होय बरे एफर्ट्स घेता आनी स्पेशली आमचे जे स्टाफ आसा ते बी हे बजेट वगैरे हाचेर स्टडी वेवस्थीतपणान करता. गेली अनेक वर्सां तुमकां खबर आसता की मांद्रे पंचायतीन वेगवेगळ्या स्तराचेर अमूलाग्र बदल नवीन पंचायत मंडळ येयल्याच्या नंतर केल्ले आनी आमचे प्रयत्न तेच आसतले की गांवाच्या सर्वांगीण विकासा खातीर ही पंचायत सदोदीत गांवांतल्या लोकां बरोबर. सिवरेजीचे घाणयारे उदक तशेंच कोयर उडयल्ल्यान कोलवा खाडीचेर प्रदुशणाचे संकट आयला. खाडीतले नितळ उदक कांय जावन घाणयारो वास पातळ्ळा. हे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. संबंधीत प्रशासनान कोलवा खाडीचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला असो आरोप वरून आलेमावान केला. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन खाडी नितळ करून घेवची अशी मागणी वरून आलेमावानी केल्या. पळया. Morning I went and I visited the Kolwa Creek. I Kolwa गावान गेलो and I creekaचो एक inspection केलो. I went and I inspected the creek. आणि तुम्ही जर तर creek चोयल्या Kolwa Creek. The last 4 years, 5 years, 4.5 years, करोडांनी पैसे मोडले WRD लोकल MLA बाणालेचो 100 पाटी त्याने WRD अगेन मिनिस्टर अगेन गव्हर्नमेंट ऑफिसर अगेन कितले ऑफिसर अगेन सगळे अगेन त्याने इन्स्पेक्शन केला अँड एव्हरी टाइम ही हॅज गिवन एन अश्युरन्स दॅट द क्रीक विल बी क्लीन्ड. कितले डिसिल्टिंग केलंय, कितले क्लिनिंग केलंय, डिविडिंग केलंय, हिशोब ना कितले कामा केलंय ती विथ रिगार्डिंग टू द कोलवा क्रीक. But what is the end result? The end result is zero, shunya. Just like the development in Benalim constituency since 2022, shunya. Of course, social media चे, Facebook चे, Instagram चे, board development. Ground चे सारखे zero. हांव इन्सार पासून दिता MLA कोडे ते भाशेन डिपार्टमेंटा कोडे WRD डिपार्टमेंट पैसे तुम्ही करोडांनी पैसे घायले कोलवा क्रिकान ते पैसे हूंय गेले.
The MLA is responsible and he should give us accountability of this money that has been spent in the WRD by the WRD department towards this Kolwa Creek. Where is this money gone? Whenever a tender is done and a work order is removed, after that for the next 24 months, the contractor, whoever gets that tender, has to do maintenance of the creek. But every 6 months, there's a new tender that's getting floated for the Kolwa Creek. 100 million, 7 million new tender float करतोय. कायद्याने WRD बुकाचे गुरुला एक फाटी एक टेंडर बाहेर सोलो आणि त्याची वर्क ऑर्डर मेळटली. आफ्टर द वर्क इज डन 2 वर्सां 24 months एक कॉन्ट्रॅक्टरान मेंटेनन्स करू जाय क्रिकाचे. यू कॅनॉट रिमूव्ह अनदर टेंडर. पूण हेच कोलवा क्रिकाचे खरोडांनी पैसे काडे. I have been on record. I have put complaints in every department, in the home department, in the vigilance, in the crime branch. सगळ्या डिपार्टमेंट I have asked for accountability. Where is this money gone? हवामान संतुलित आशिल्ल्यान अंदू आंब्याक बरें पीक आयलां. सध्या दिवचलच्या बाजारात व्हडा प्रमाणात तोरां येवपाक लागल्यात. तोरांचें प्रमाण खूब आशिल्ल्यान तोरांचें मोल लेगीत परवडपा सारकें आसा. महाराष्ट्रा शिमेलागीं आशिल्ल्या कांय वाठारांत सयत कर्नाटकांतले जांबोटी आनी हेर वाठारांतल्यान तोरां दिवचलच्या बाजारात विकपाक उपलब्ध जातात. बुधवारा सप्तकी बाजारा दिसा तर तोरांची आवक वाडटा. तोराक खळांत घालतना तोरांचें लोणचें लेगीत करतात. देखून तोरांक मागणी आसता. तोरां बेगीन बाजारात येयल्या कारण कितें? कारण आंबे बेगीन तोडले ताका लागून बेगीन आता फुडें बी आनीक येवपाची मागीर भरपूर येतले. सध्या रेट कसो आहा? 400-500 रुपया. पण मागणी आसा. पण मागीर चड जेन्ना तोरां बाजारात येतली तेन्ना दर देंवतले. तुमी खंयसून हाडले आतां? मागणी आसा बाजारात. पण तुमकां आतां फाटल्या वर्सा म्हाका दिसता एप्रील म्हयन्यान तोरां बाजारान येयल्ली. अंदू बेगीन येयल्या. आनी एक म्हयनोभर तरी आसतली. हवामान बरें उरल्यार मेळटली. आतां तोरां लोक कित्याक लागून व्हरतात काय? आणि कळाक घालपाक दिसता. गावातले हाडल्या खंयसर अंदू आंबे कशे आसात? आंबे भरपूर येयले. तोरां अंदू भरपूर आसता. वर्सा म्हाका दिसता एप्रील म्हयन्यान बी तोरां बाजारान येताली. अंदू खूब बेगीन येयले. कारण कितें? कारण पावस बेगीन गेलो न्हू, बेगीन जाले ती. हेच्या फुडें मेळपाची शक्यता आहा? हय गावतली. सध्या दर कशे आहा गे? दर आतां 300 400. पण मागणी आसा? मागणी म्हणजे ना तशी मागणी ना न्हू. आतां तितले हेका बी आसूं शकता फुडें. पण फुडें आनी दरूय देंवंक शकता. दरूय देंवंक. बाजारान जर चड तोरां येयल्यार दर देंवतली. फाटल्या कांय दिसांनी वाडिल्ल्या खर उष्णतेक लागून गोंयच्या लोकांक त्रास सोंसचे पडल्यात. तापमान 35 अंशाचो निशाणो हुपून उष्णताय ल्हार चड खर जायत आसा. पूण हे उष्णतेत थाकाय दिवपी खबर म्हळ्यार फुडले 3 दीस राज्यांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पळयात. गोंयांत उष्णतायेचे ल्हार चड खर जाला आनी ह्या उष्णतायेक लागून नागरिकांक त्रास सोंसचे पडटा. शुक्रारा तापमान 35 अंश मेरेन पावले जाल्यार शेनवारा मातशे उणे जाले. पूण उष्णताय चालूच आसा. ढगाळ हवामान आनी वाडिल्ल्या आर्द्रतेक लागून नागरिकांक चड त्रास सोंसचे पडटा. पूण हवामान खात्यान दिल्ल्या अदमासा प्रमाण फुडले 2 दीस उष्णतायेचो परिणाम चालूच उरतलो. ते उपरांत सोमार, मंगळार आनी बुधवारा राज्यांतल्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा.
हो पावस पडलो जाल्यार तापमान उणें जातलें आनी उश्णतायेंतल्यान नागरिकांक व्हड सुटका मेळूं येता. मजगतीं वाडट्या उश्णतायेक लागून डिहायड्रेशनाचो धोको वाडला. भलायकी खात्यान नागरिकांक चड उदक पिवपाचो सल्लो दिला आनी लिंबू पाणी, ताक, पेज आनी ताज्या फळांचो ज्यूस पिवपाचें आवाहन केलां. शक्य जाल्यार दनपाराक खर वताक भायर सरप टाळचें अशेंय सांगलां. एकूण चड खर उश्णताये उपरांत गोंयकार आतां पावसाची वाट पळयतात. राज्यांत खर उश्णते उपरांत पावस शिरशिरपाची शक्यताय. फुडले 3 दीस पावसाचो अदमास. गोंयकारांक उश्णतायेक लागून सोंसचे पडटा त्रास. उश्णतायेंत वाड, आर्द्रतायेची समस्या. राज्यांत हवामान आसतले दमट. भलायकी खात्याची लोकांक शिटकावणी. डिहायड्रेशनाचो वाडला धोको. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सध्या हंगामी बाजारात रानटी फळां आनी आंबे येवपाक लागिल्ल्यान सध्या खोदळ पातळा. गिरायकांचो खाशेला आवडीचो मानकुराद आंबो अंदू दर डझन 2,000 रुपया दरान विकिल्ल्यान कांय दिसा आदीं तो 5,000 रुपया मेरेन पाविल्लो. रानटी फळांची चड मागणी आशिल्ल्यान सकाळच्या बाजारात व्हड गर्दी पळोवपाक मेळटा. पळय. सध्या गोंयांत आंब्याचो हंगाम नेटान सुरू आसा आनी बाजारात वेगवेगळ्या जातीच्या आंब्यांनी बाजार भरला. खास करून गोंयकारांच्या आवडीचो मानकुराद आंबो सध्या दर डझनाक 2,000 रुपया दरान विकपाक लागला. 2 सप्तकां आदीं मानकुराद आंबो उण्या प्रमाणात येवपाक लागिल्ल्यान आंब्याचे दर 5,000 रुपया मेरेन आशिल्ले. पूण आतां वाडिल्ल्या आगमनाक लागून दर कांय प्रमाणात देंवला अशें दिसता. आंब्या वांगडाच रानटी फळांची व्हड मागणी आसा. पणसाचे गरे 100 रुपया, काजू निरो लिटराक 100 ते 150 रुपया दरान विकपाक लागल्यात. बाजारात सकाळच्या वेळारच निरो विकतो घेवपाक लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. पूण अंदू आंब्याच्या वासाचेर गिरायकांनी नाराजगी उक्तायल्या. तांच्या मता प्रमाण आदले भशेन सैमीक रितीन पिकयल्ल्या आंब्याची पुरवण उणी जाल्ल्यान ताची रूच आनी वास वेगळे आसात अशें जाणकारांचे मत आसा. मजगती भाज्याचे दर सध्या सामान्य मनशाच्या हातात आसात. कांदे, बटाट, टमाट सारख्या भाज्यांचे दर स्थिर असले तरी कणग्यांचे दर वाडल्यात. एकूण आंब्यांचो आनी रानटी फळांचो हंगाम गोंयच्या बाजारात जिवे वातावरण हाडपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.